मेरेन पावनासले. ह्या टायमार ॲम्ब्युलन्साची खूप गरज आसली. हांवें जेन्ना 2-3 फोन मारले म्हाका इमिडिएटली 2 ॲम्ब्युलन्सी अश्यो CSR एक्टिविटीन डोनेट केल्यो. आमचे कडेन 2 ऑलरेडी आहा ॲम्ब्युलन्स. तेचे भायर आनीक 2. आमच्या ऑफिसान फोन येताले, काय फोन पिलेनसून येयले, नेरूलसून बसून येयले, सालिगांवसून येयले की आमच्या पेशंटाक हॉस्पिटलान व्हरोंक जाय. आमी आमची ॲम्ब्युलन्स धाडली थिंगा. वेल्ला काणका पासून धाडली, आसागांव पासून धाडली. त्या टायमार आमी चिंतले की प्रत्येक 2 गांव मेळोन एक ॲम्ब्युलन्स आसची, तांकां ड्रायव्हर आसचो विथ ऑक्सिजन. अशें आमी ही पयली ह्या गांवांक दिल्ली आहा. पिलेन, रेश मागूस, वेरे नेरूल वाठाराक ड्रायव्हर आसतलो. तेजो नंबर सगळ्यांचे घरा कडेन पावतलो. एक पॅम्फलेट वयतले, तितून सगळ्यांचे नंबर आसतले, 3 नंबर आसतले. आनी केन्नाय कोणाक जर तर ॲम्ब्युलन्साची सर्वीस जाय, तांकां GMCन वचपाक जाय, कोणाक कारवार वचपाक जाय हॉस्पिटलान, कोणाक डॉक्टर ते रेडकार क्लिनीक वो कितें बरे पयस रेडकार क्लिनीक थिंगासर वन सायड आर जाली जाल्यार स्ट्रोक येत जाल्यार लोक थिंगा वयतात. ॲम्ब्युलन्साची गरज आसता. 108 तुका हॉरोनगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान वचता म्हापसा. मागीर डिस्ट्रिक्टानसून दुसरी ॲम्ब्युलन्स तुका GMCन वचता. तांकां आदार करपा खातीर आमी ही ॲम्ब्युलन्स हाडलेली आसा. प्रत्येक घरान ही ॲम्ब्युलन्साचो नंबर आसचो आनी इमिडिएटली फोन मारले काय ॲम्ब्युलन्साचो ड्रायव्हर इन कोऑर्डिनेशन विथ द वॉर्ड मेंबर, लायक मायंडेड पीपल, सरपंच, आमचो बाब केदार आहा हिंगा, बाब बांदोडकार आहा, बाकीचे एक सरपंच कितलेशेच आहा हिंगा, सांगोळडाचो सरपंच आहा, तांकांय आमी ही फॅसिलिटी एक्सटेंड करतले. हांव इतल्याकूच लागून म्हणटा ॲम्ब्युलन्स ही खूब इम्पॉर्टंट गजाल. तेजे भायर हर्स वॅनूय आमी पळयला फाटल्या दिसांनी कितले प्रॉब्लेम जाले पळय. जेन्ना जेन्ना लोक भायर पडले GMCसून हाडपाक, सकाळीसून जर तर बॉडी दिली जाल्यार सांज मेरेन पासून पावनासली. लोक भियेताले बॉडी हाडपाक आनी थोडे जाण जे आहा ते चार्ज करताले 500-7-8 हजार. म्हाका दिसता ह्यो फॅसिलिटी प्रत्येक पंचायती कडेन आसपाक जाय. आनी आमचो प्रयत्न आसतलो की येता त्या काळान प्रत्येक पंचायती कडेन आपली आपली ॲम्ब्युलन्स आसची, हर्स वॅन आसचो, ट्रॅक्टर आसचो, जी शेतांक न्ही मदत जावपाक जाय फार्मरांक, ती आमी दिवपाक फुडें सरतले. But the major problem is that when it comes to maintenance, due to maintenance, lack of maintenance, these vehicles have been left on the road. Who will be doing this maintenance of these vehicles? आमी जी ॲम्ब्युलन्स दिल्या ही ॲम्ब्युलन्साचो ड्रायव्हरूय आमचोच आसतलो. आमचे एक NGO आहा, तितून आमचे कडेन खूब ड्रायव्हर आहा. गार्बेज ट्रक्स चलता आमचे. गार्बेज वाटेर जे गार्बेज कोण बॉटल्स उडयता आनी कितें उडयता प्लास्टीक, ते आमी कलेक्शन करता. हे NGO फारीक करता आनी हेचो ड्रायव्हरूय NGO फारीक करतलो. मेंटेनन्सूय आहा ते आमी फारीक करतले. आनी जे तेंचे काम कितें पंचायतीचे मेंबरांचे, सरपंचाचे, लायक मायंडेड, की तेणी फोन मारून आपोवप उमके सोपेर जाय ॲम्ब्युलन्स, तांकां येयले हॉस्पिटलान पावयलो, परतून हाडलो. इवन कोणाक व्हरून कारवार जर तर आमी पावयला 100 दिसाचे ट्रिटमेंट, 10 डेजाचे ट्रिटमेंट, तेका पावयतले आनी 10 दिसांनी परतून ॲम्ब्युलन्स वयतले आनी परत हाडटले फ्री ऑफ कॉस्ट. अशें ती ॲम्ब्युलन्स काडली आनी दिली आनी ती कोणूच स्टार्ट मारिना, तशें ना. 2 दीस ॲम्ब्युलन्स पिलेन आसतली, 2 दीस ॲम्ब्युलन्स रेश मागूस आसतली, 1 दीस नेरूल आसतली, ह्याच वाठारान आसतली. 5 मिनटांनी पावतली. हिंगासून फोन येयलो नेरूलसून, पावली 5 मिनटांनी. स्टेशन आहा जर तूं आमचे वेरे बाजारान आहा, बिरेनान फोन मारलो अमके सोपेर जाय, पावली थिंगा. हेचे ह्या सेकंड वेवान आमी कोविडच्या टायमार असो अनुभव 4-4 वरां 108 येना आसली. जे कोण खरेंच सिरियस आसताले तांकां शिफ्ट GMCन जाल्यार म्हापसा व्हरोंक जाय आसले, तांकां खूब त्रास जाताले. आतां ही नेक्स्ट 3rd वेव्ह म्हणटा, प्रिडिक्ट करता की 3rd वेव्ह येवपाची आसा.
देवाच्या कृपेन येना जाल्यार पुरो, पूण तरी आसतना आमी सगळे हेका प्रिपेर्ड आसपाक जाय. तेका लागून अशा तरेची सर्वीस सगळ्या आतां मायकल सरान सांगलां आमकां हांगा रेज मांगूस पिलेन नेरूल अशी दिल्या तशीच इतरय हितून दितले म्हणून. आज आमकां एक भरपूर उमेदीची गजाल जावन जाल्ली आसा. मायकल सरान संदीपान सांगलां तशें, पिलेन सरपंचान सांगलां तशें वॅक्सिनेशन ड्रायव्ह आसलेली आनी थंय हांव आनी पिलेन सरपंच गेलेले. तेच आमी सराक रिक्वेस्ट केलें की सेकेंड वेव जेन्ना आयली पॅन्डेमिकाची तेन्ना हॉस्पिटल्स शॉर्टेज जाले, ऑक्सिजन शॉर्टेज जाले, त्या बरोबर लोकांक ट्रॅव्हल करपाक म्हणजे हांगच्यान जर हॉस्पिटलान वचूंक जाय, हांगच्यार जर तांकां तें स्कॅनिंग करूंक वचूंक जाय जाल्यार कोणूच पॉझिटिव्ह आसल्या कारणान आपल्या गाडयेन व्हरूंक सोदनासलेलो. सो ह्या टायमार एम्बुलन्साची सामकी गरज पडली आमकां. आनी एम्बुलन्स म्हणजे कितें पळय, कितें तेची गरज आसता ती तेच आमकां कळून आयली. आमी सराक तेन्ना रिक्वेस्ट केलें की पोन्नी एम्बुलन्स आमकां दिवची म्हणून. पूण सराचें व्हडलेपण तें, सराचें मन व्हडलें आसा मायकल सराचें, की तेणें आमकां आयज हांगा नवी एम्बुलन्स रेस मगेज पंचायत आनी पिलेन पंचायतीक म्हणून आमच्या लोकांक सर्व करपाक लागून ही हाडून दिल्ली आसा. ही दिल्ल्या कारणान आनीक आमकां आमची गजाल आसा पळय ती आमच्या वाठारांत बरी गजाल जाल्ली आसा. थर्ड वेव म्हणटात तशी, थर्ड वेव आयली जाल्यार हेका लागून आमचे कडेन आयज ऑलरेडी पंचायत, कित्याक उरलेले सगळे पयले आसलेले आनी पूण पंचायती कडेन आमच्या तशेंच पिलेणाच्या एम्बुलन्स ऑलरेडी आयिल्ली आसा. त्या कारणान लोकांक हेजी खूब बरी सहूलियत जातली. आयज आमकां खूब उमेदीची गजाल आसा. आयज सरान आमकां एम्बुलन्स दिल्ली आसा. एक दीस आमी कानोळे वॅक्सिनाक लागून आमी कानोळे गेल्ले. सरान आमकां आपोवन हाडलेले की कानोळे वॅक्सिनेशन ड्रायव्ह चालू जातले. तेन्ना सरान आमकां कानोळे आपोवन व्हेल्ले. कितें अशेंच वॅक्सिनेशन ड्रायव्ह ताका दिसलें की सगळे पंचायतीन जावचें अशें. तेन्ना सरान आमकां थंय आपोवन व्हेले आनी अशें उलयता सरान सांगलें की आपूण एम्बुलन्स हाडटा म्हणून. तेन्ना सराक सांगलें जर तूं एम्बुलन्स हाडटा जाल्यार पोन्नी एम्बुलन्स आमकां दी म्हणून. पूण सरान सांगलें व्हर म्हणून. सराचें उतर केन्नाच तेजे कडेन गेलो जाल्यार केन्ना ना अशें ना. तेजें अशें व्हडपण आसा, घरा कडेन आदन दवर आनी तेज्या दारान वच. तुका अवश्य तुका कितें ना कितें मेळटलें अशें तेजें एक हें आसा. आमी ताका सांगलें की आमकां एम्बुलन्स दी म्हणून पोन्नी. पूण तेणें पोन्नी न्हू आमकां तुमची न्हीद हाडून दिल्ली आसा हांगासर. आमी खूब चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा ताका. तो आमकांच न्हू आख्ख्या गोंयभर लोकांक तेजे कडेन खूब लोक येता. कसले कसले कामाक आनी कितें खूब येता. आमी पळयलें तेजे कडेन वयता आसतना खूब लोक येता. आख्खे गोंयचे लोक तेजे कडेन येता. पूण केन्नाच कोणाक ना हें उतर ना तेजे कडसून. करुया जातलें हें उतर तेजे कडसून येता. देवान ताका असो तो आशिर्वाद तेजेर दवरूं आनी अशेंच तेजे कडसून कामां जी कामां आसा गोंयचे जे उदरगतीक जावं जे कामां करता ती अशीच कामां तेजे कडसून करून घेवची अशें तेजेर मागता आनी देव बरें करूं म्हणटा. एम्बुलन्स ही प्रत्येक गांवांत आसपाक जाय. आनी एम्बुलन्स ना जाल्यार कितें डिफिकल्टीज जाता पळय ते आमी फाटल्या दिसांनी पळयले. जेन्ना कोवीड फाटल्या दिसांनी केसीस खूब वाडल्यो आनी जायते पेशंट्स जाले ह्या दोनूय गांवांनी विलेजींनी पिलेन रेस मागूस. तेन्ना आमकां खुबशे डिफिकल्टीज येयले आनी तेन्ना आमचे दोनूय पंचायतींनी दोनूय सरपंचांनी आमच्या MLA मायकल लोबो कडेन मागले, मिनिस्टर मायकल लोबो कडेन मागले की तेंच्यांनी आमकां हेल्प करचें म्हणून. आनी आयज तेणी आमकां ही एम्बुलन्स दिल्लेली आसा. ताका लागून हांव तेंचे दोनूय आमच्या पिलेन आनी रेस मागूस दोनूय विलेजर्सांच्या वतीन आनी सगळ्या दोनूय पंचायतींच्या वतीन हांव तांकां खरेंच मना पासून देव बरें करूं म्हणटा. आनी ह्या फुडें आमकां तेंचे अशेंच एवरी टायम तेंचे बरें सहकार्य मेळटलें ही अपेक्षा धरता. एकमेव मिनिस्टर म्हणून ते गोंयभर काम करता, तशेंच बार्देशांत सगळ्यांक लक्ष घालता. तेंच्यांनी कलंगूट पुरती आपल्या कॉन्स्टिट्युन्सी पुरती तेंच्यांनी काम करूं ना. पूण तेंच्यांनी जे आज कोविडा खातीर जी कोविडा खातीर महामारी जी देशभर न्हू गोंयभर न्हू आख्खे वर्ल्डभर ते अहंकार लोकां मदीं हें केलो. बरे बरे लोक घरचे फुडारी ना जाले, घरचे जोडकार आसले ते ना जाले. गांवचे बरे स्पोर्ट्स पर्सन, संगीतकार, नाट्य कलाकार हे आयज आमचे भरपूर अशे फ्रेंड आहा ते ना जाल्लेले आहा. पूण जे फस्ट आमकां कळ्ळें की कोविडाची वेव येयल्या तेन्ना आमी भरपूर काळजी घेतली आनी जेन्ना वेव कमी जाली तेन्ना आमी धीर धरलें. आनी तेज्या उपरांत सेकेंड वेव जी येयली तेन्ना भरपूर अशे लोक ना जाल्लेले आहा. आनी ते तकलेन धरून आमचे साहेबान मायकल साहेबान लक्षांत धरून की आयज तेंच्यांनी जे 2-4 कॉन्स्टिट्युन्सी तेंच्यांनी जी एम्बुलन्स दिलेली आहा ते लोकांनी सगळ्यांनी फायदो घेवचो.